हर घर नल हर घर जलाचो हो काळ। ह्याच काळात नावेली इगर्जे फाटल्यान शेतात उदकाचे पायप फुटिल्ले। ते दुरुस्त करपाक कोणाकच फाव नाशिल्ले। थळावे PWD आणि WRD अधिकारी जबाबदारीचे बाबतीत दुखली जिंदाबाद करताले। शेवटाक गोवा 365 विषय लावून धरलो आणि पाईप जाग्यार पडले। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। पयर गोवा 365 हांगा जे WRDचे जे पायप फुटले, जे कॅनाला वयताले, ह्या कॅनालाचे पायप जवळ जवळ 15 दीस जाले तशेंच असले, ते रिपेअर म्हण ते करनासले। आनीक हे जेन्ना गोवा 365 हायलायट केले, हे हायलायट करतरी खंय तरी जी PWD आसा ही जागी जाली आनी तेणी म्हणलें की हे आमकां पडना, हे WRD पडटा। पण खंय तरी WRD तेणी सांगपाची गरज आसता, पण PWDन ते काम केलें ना सांगपाचें। आनीक हेज्या खातीर हे इतली उदक वेस्ट जालें। लास्ट गांवच्या लोकांनी तेका 2 दिसांचो टायम दिलो की हे जर 2 दिसां भितर तुमी जर करनात, PWD आनीक WRD मेळून तुमी जर हेजें सोल्युशन काडनात जाल्यार लास्ट आमकां हांगा एजिटेशन करपा पडटा म्हणून। कित्याक लाखांनी लिटर उदक जें आसा हें हांगा वेस्ट जातालें, पूण हांगा कोणालेच लक्ष वचना आनी कोणूय इंट्रेस्ट म्हण ते घेतना आसले। कित्याक घेतना आसले कात म्हण ते बाबडी जाणा, पूण खंय तरी लास्ट लोकांनी आनीक हे हायलायट जातरीक खंय तरी जाग घेवन काल हे बंद केले। हांव देव बरें करूं म्हणटा 365 तेणें हायलायट केलें म्हूण ते आज जालें, ते बंद जाला। तेजे हांव थँक्यू म्हणटा WRC मिनिस्टर आनी निलेश काब्राला, कित्याक तेमी रोखडे एक्शन घेयले म्हूण। नाजाल्यार आमी बरें इलेक्शन करपा आसले आख्या नायलकार मेळ्ळें हिंगा, सो आमी तांकां लास्ट डे दिलोली, सो तेज्या पयलीं तेमी केली। देखून ताका हांव ताजो देव बरें करूं। कित्याक बेजार जालो म्हणजे उदक इतू उदक वेस्ट जातालें, लोकांक उदक पिवूंक मेळना आसलें, लोकांक शेत रोवपा मेळना आसलें आनी वेस्ट जातालें। सो म्हाका ते कोण सांगलो म्हण तांकां हांव काजो देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक तेमी येवन म्हाका सांगिल्लें म्हूण आयज आमी नोंदणी हाडले ते। आनी चड देव बरें करूं म्हणटा 365 कित्याक ताणें रोखडें हायलायट केली आनी आयज हें बंद जालां। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकार आणि ओमकार देशप्रभू।